नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत वाडटात डिजिटल अरेस्ट फटवणुकीची प्रकरणां. सीबीआयचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कोट्यांनी पयशे लुटतात. प्रकरणांनी ज्येष्ठ नागरीक पडटात चड बळी. 4 म्हयन्यांत 15 प्रकरणां नोंद. वजरे भाटपाल काणकोण. 2 भुरग्यांक न्हंयत बुडून आयले मरण. दोगांतलो एकलो आयिल्लो मावशेगेर रावपाक. अधिकाऱ्यांनी गरजेची प्रक्रिया केल्या सुरू. बाणावले एका फ्लॅटार चलपी जुगार अड्ड्याचेर घाली कोलवा पुलिशेन धाड. 2 लॅपटॉप, 5 मोबायल आनी 2.6 लाखांचे जुगाराचे सामान केले जप्त. भटवाडी नानोड्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचो बुन्यादी फातर घालतना जमिल्ल्या लोकांचेर म्होवाच्या मुसांनी केलो हल्लो. 10 जाण जाले जखमी. 6 जाणांक व्हरचे पडले हॉस्पिटलांत. हिमाचल प्रदेशाच्या पुलिसांनी कुल्लू जिल्ह्यात गौतम खट्टराक घेतलो ताब्यांत. रोखडेच हाडले खट्टराक गोंयांत. गोंय पुलिसांनी दिली माहिती. दोन 2026-27 मेरेन गोंय मलेरिया मुक्त करपाचो घेतला निर्धार. व्यापक उपायांक दिता गती. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. नानोड्या भटवाडी वीज ट्रान्सफॉर्मर केंद्राची बुन्याद घालतना जमिल्ल्या लोकांचेर म्होवाच्या मुसांनी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात 10 परस चड जखमी जाले. म्होवाच्या मुसांनी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांकां लेगीत सोडूंक ना. हल्ल्यात ते किरकोळ जखमी जाले. हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या 6 जाणांक हॉस्पिटलांत व्हेले. नानोडेच्या भटवाडी वाठारात शुक्रारा सांजे वीज ट्रान्सफॉर्मर केंद्राची बुन्याद घालपाचो सुवाळो चालू आशिल्लो. ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांचे सयत झेडपी पद्माकर मळीक आनी हेर मानेस्त तशेंच 40 परस चड लोक हजर आशिल्ले. सुवाळो चालू आसतना थंय एका झाडाचेर आशिल्ल्या म्होवाच्या पोळ्यातले मूस अचकीत चाळवले आनी ह्या मुसांनी जमिल्ल्या लोकांचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात 10 परस चड जखमी जाले. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये लेगीत किरकोळ जखमी जाले. हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या 6 जाणांक दिवचलच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर व्हेले. उपचार जाले उपरांत जखमींक राती उसरा घरा धाडले. फाउंडेशन स्टोन आसलो ट्रान्सफॉर्मराचो भटवाडी नानोड्या ते उद्घाटन बी केलें. आमदारान ते उद्घाटन बी केलें. 1 करोडाचो तो एस्टिमेट आशिल्लो. खूप प्रॉब्लेम आसले गांवच्या लोकांक. ह्या ट्रान्सफॉर्मर घालून खूप फायदो जालो. पूण अचानक नाल पडल्या उपरांत अचानक मूस येयले. हातून मूस आसले व्हडले इंजीन टायप. सगळ्यांक चावले आमकां सगळ्यांक. आनी पळापळ जाली, धांवपळ जाली. साधारण कितके लोक आसले थंय? साधारण 50-60 लोक आसले. मेजर कोणाक कितें जाला? म्हणजे 4-5 जाण आमीच आसले. अशें जाले. दोतोराकूय चावले, संजयाक चावले, अशें सगळ्यांक चावले. कोणाक सोडूंक ना. अशें चड कोणाक ना. अशें म्हणजे आतां सगळे सिरियस कशें मारले ते आमकां एडमीट केले. हांगा वयर आतां फक्त दोतोर रावला सध्या. दोतोर बिजी आहा, दोतोर बिजी आहा. वयर वचपा तांकांय दिसता. पण कशेंच फुटले काय कोणी गुणो बी मारला कळना कशें जालें तें. तेच्या पयलीं आमी अर्द्या वरां आसले केन्ना आजून कितें जावंक नासलें आमकां तेन्ना. आनी अचानक अशें जालें. अशें आमची नाल पडपाचो म्हणजे उद्घाटन करपाचें आसलेलें. तेजी ट्रान्सफॉर्मर एक आमचो फाटवाडी खूब तेंपान जावंक नासलेलो. म्हणजे गरज आसली म्हणून तेचेच इनॉग्रेशन करपाचें, नाल पडपाचो आसलेलो. म्हणटकूच अशें खूब आमचे मान्यवर अशे येयलेले नाल पडपाक. आनी नाल पडटा थंय जालें. नाल पडले, उजवाती लायले. इतल्यान थंयच्यान मूस येयले, गांजेल मूस. ते सगळ्यांक भरले. तेतून करून एक 2 जाण अशे आहा तांकां चड भरले. बाकीच्या एक 4-5 अशे. म्हणजे चडशे अशें करून एक 15 जाणांक मूस भरले ते गांजेल मूस. पण सिरियस कोण ना न्हू? सिरियस असो कोण ना. पण एकट्याक आमी असं एक पेशंट आमी तेका रेडकारा कडेन थंय हें केला. म्हणजे थंय तेंच्यांनी तेच्या फॅमिलीन व्हरता म्हटलं म्हणून. कित्याक तेचे प्रेशर तेचो डावन जालो कितें तरी, काय वाडलो डावन जालो. पण आतां तो बरो आसा म्हणून आमकां कळ्ळा. तुका कितले चावले? म्हाका चावले 4-5 तरी चावले दिसता. पूण फक्त तोंडाकूच? हय, तोंडाक कानाक.
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान करपी युट्यूबर गौतम खट्टराक निमणे हिमाचल पुलिसांनी कुल्लू जिल्ल्यांतल्यान ताब्यात घेतलो. गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधिकारी ताका ताब्यात घेवन रोखडेच गोंयांत हाडटले. गौतम खट्टरान वास्को जाल्ले एके कार्यावळीत सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्लें. तांचे वयल्यान पुराय गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ताच्या अटकेची मागणी जोर धरून आशिल्ली. राज्य मलेरिया मुक्त करपाचे दिकेन गोंय नेटान पावलां मारता. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या म्हणण्या प्रमाण 2023 वर्सा सावन राज्यांतल्या सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी थळावे मलेरिया संक्रमण शुन्याचेर पावलां. 545 स्त्रोत ना करपाची मोहीम, 1 लाखा वयर घरांक भेट दिवप, जोराचें सर्वेक्षण, धुकें, लोकजागृताय मोहीम, जैव नियंत्रण उपाय आनी कामगार तपासणे वरवीं 2026-27 मेरेन गोंय पुरायपणान मलेरिया मुक्त करपाचें लक्ष्य आसा, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटा वरवीं सांगलें. आयज ग्रांडोला विला मारेना ह्या इतिहासीक गिताच्या प्रसारणाक 52 वर्सां जालीं. 25 एप्रिल 1974 ह्या दिसा सकाळीं 12:20 वरांचेर रेडिओचेर हें गीत प्रसारीत जालें आनी पोर्तुगालांत कार्नेशन क्रांती सुरू जाली आनी 4 दशकां परस चड काळ चलपी एस्तादो नोवो हुकुमशाय शांततायेन सोंपली. जोझेफ आफोन्सो हाणें बरयल्ल्या ह्या गितान समता आनी लोकसत्तेचो संदेश दिवन स्वातंत्र्याच्या झुजाक प्रेरणा दिली. आयज ह्या गिताक स्वातंत्र्याचे आनी सामाजीक न्यायाचे प्रतीक म्हणून संवसारभर मान्यताय मेळ्ळ्या. गोंयांच्या राजकारणात आमी खूब फावटी एक शब्द आयकता, तो म्हणल्यार सालाजारशाही. ही सालाजारशाही म्हणल्यार आंतोनियो ऑलिव्हेरा दे सालाजार नांवाचो पोर्तुगालान जो डिक्टेटर आशिल्लो, तेजो रिजीम जो आशिल्लो, तेजी सत्ता जी आशिल्ली 40 वर्सांची, ताका इस्तादो नोवो म्हणटाले, ती जेन्ना पोर्तुगालाक आनी पोर्तुगालाच्या कॉलनीन सगळ्या लागू जाली, तिका सालाजारशाही आमी जनरली म्हणटा. आनी त्या सालाजारशाहीच्या अंडर बऱ्योचश्यो सिव्हील लिबर्टीज ज्यो आशिल्ल्यो पोर्तुगालांतल्यो आनी पोर्तुगाल भायल्या तांच्या कॉलनींतल्यो, त्यो सगळ्यो काडून घेतल्यो. खूब गोष्टींचेर सेन्सरशीप आयली, बॅन्स येवपाक लागले. त्या बॅनान एक गोष्ट बॅन केल्ली म्हणटा ती झेका आफोन्सो नांवाच्या एका कम्युनिस्ट सिंगराचे एक सॉंग ग्रेंडोला विला मोरेना म्हणून. तें सॉंग 25 एप्रिल 1974 ह्या दिसा रातचे 12:20 रेडिओचेर प्ले केलें. तें कित्याक केल्लें? जे कांय मिलिटरीचे ऑफिसर्स आशिल्ले पोर्तुगालाचे, जे सालाजाराच्या विरुद्ध आशिल्ले, तेणी एक बंड करपाचें ठरयलें आनी ते बंड सुरवात करपा खातीर तांकां एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करपाचो आशिल्लो लोकांक खातीर, सो दॅट लोक तेंचे जे सोल्जर्स आशिल्ले ते आपल्या घरांतल्यान भायर सरून लिस्बन सिटीचेर मार्च करतले. आनी तो सिग्नल म्हणून तेणी हें झेका आफोन्सोचें हें सॉंग ग्रेंडोला विला मोरेना हे 12:20 तेणी प्रसारीत केल्लें. जरी ते आर्मी ऑफिसर आशिल्ले तरी एस्तादो नोवोचो जो ट्रान्सफर ऑफ पावर आशिल्लो तो पिसफूल जालो. कसलेंच युद्ध थंय जालें ना. एस्तादो नोवोची जी सत्ता आशिल्ली ती सोंपली आनी पोर्तुगीज लोकांच्यो सिव्हील लिबर्टीज तांकां परत मेळ्ळ्यो. आफ्रिकन कंट्रीज ज्यो पोर्तुगालाच्यो कॉलनीज आशिल्ल्यो, आंगोला, मोजांबीक सारक्यो, थंय पोर्तुगालाची राजवट संपुश्टान आयली. आनी जरी गोंय आमचें 1961 स्वतंत्र जाल्लें तरी सालाजार जितो आसा पर्यंत तेणें गोंय हें पोर्तुगालाचीच टेरिटरी वो क्लेम सोडून आशिल्लो. सो 1974 जेन्ना 25 एप्रिलाक हें रेव्होल्युशन जालें तेन्ना गोंयचेर ऑफिशियल क्लेम पोर्तुगीजान सोडलो आनी त्या दिसाच्यान नवे संबंद इंडिया आनी पोर्तुगालाचे प्रस्थापीत जाले. गोयचे नामनेचे नगर नियोजक आनी भारत सरकाराचे आदले मुखेल नगर नियोजक एडगर रिबेरो संवसाराक अंतरले. 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यात बदल जावपाक जाय अशें तांणी म्हणिल्लें. गोंय जमनी उदरगत आनी इमारत बांदकाम नियंत्रण दुरुस्तीक तांणी लेखी विरोध केल्लो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एडगर रिबेरो हांकां ट्वीट करून आर्गां ओंपली.
मंत्री विश्वजित राणे हांच्या अध्यक्षतेखाला नगर नियोजन खात्याच्या बोर्डान प्रादेशीक आराखडो 2021 महत्वाची दुरुस्ती केल्या. या निर्णयाप्रमाण चोपडे, मांद्रे आणि हरमल वाठारांतली वट्ट 15 लाख चौखण मीटर जमीन परतून नो डेव्हलपमेंट झोनात वर्गीकरण केल्या. ह्या निर्णयाक लागून पर्यावरण संरक्षणाक चालना मेळटली. परत एक फावट गोयच्या राजकारणात एक नवो ट्विस्ट पळोवपाक मेळ्ळा. सत्तरीचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजित राणेचें विधान चर्चा केंद्रात आयलां. म्हाका फकत सत्तरीत रोजगार जाय. तुम्ही रोजगार दिलो जाल्यार हांव तुमचे वांगडा उबो रावतां, अशें तांणी स्पश्ट उतरांनी सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या जल्मदिसाच्या आदल्या दिसा होणा वाठारांत दिल्ल्या विधाना वयल्यान राजकीय मळार आतां जायते प्रस्न उप्रासल्यात. होंडा वाठारांत जाल्ले बसकेत उलयतना मंत्री विश्वजित राणे हाणें सत्तरीतल्या रोजगाराच्या प्रस्नाचेर थेट भुमिका घेतल्या. म्हाका सत्तरीत नोकरी जाय, तुमी रोजगार दिलो जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन रावतलो, अशेंय ताणें स्पश्ट उतरांनी सांगलें. ह्या विधानान सत्तरीतल्या थळाव्या लोकांच्या रोजगाराचो प्रस्न परतून मुखार आयला. राणे हाणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आपलो विस्वास उक्तायलो आनी आमी बसून हो प्रस्न सोडयतले अशेंय स्पश्ट केलें. पूण हें विधान फकत उदरगती विशीं आसा वा तातूंत राजकीय परिणाम आसात? सत्तरी मतदारसंघात रोजगाराचो प्रस्न कितलो गंभीर आसा आनी ताजेर सरकार खंयची भुमिका घेतली आतां सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. तुम्ही तुमचे बर्थडे हांवें गिफ्ट दिवपाचे ऐवजी म्हाका फक्त रोजगार दिया, बाकी सगळें हांव पळोवन घेता. कितें आहा तें आमकां रोजगार आनी सत्तरीन फक्त रोजगाराचो आवाज उठोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. इतलें सांगून म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीच्या काना पर्यंत म्हाजें भाशण पावतलें आनी ते बी म्हाका दिसता की खुश आसतले की विश्वजीत आपल्या वांगडा रावतलो. पूण म्हाका रोजगार जाय, म्हाका म्हाज्या कामां जाय, म्हाज्या भुरग्यांक संद्यो दिवंक जाय, मागीर विश्वजीत रावतलो. आनी विश्वजीत रावंक जाय जाल्यार रोजगार दियात, आमकां सत्तरीच्या लोकांची उदरगत करात, हे सगळें जावंक जाय आनी तो करतलो. आमी दोगूय बसतले आनी थरयतले ते कशें कितें करपाचें तें आनी तें करपाक जाय. इतलेंच सांगून आयज परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. कारण हे हे आशिर्वाद तुम्ही आमचेर दिला म्हणून हे काम आमी करूं शकले आनी इतल्या वर्साचो विश्वास आमी खंय तरी एका दिशेन बरे रितीन फुडें पावले आनी पावूंक शकता हे तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. राघव चड्डा हांणी शुक्रारा आम आदमी पक्षांतल्यान राजिनामो दिलो. पक्षात गंभीर फूट पडिल्ल्याचो दावो करीत राज्यसभेतले 7 खासदार भाजपांत प्रवेश करतले, अशी माहिती दिल्ली घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत राघव चड्डान दिली. राघव चड्डा हांणी शुक्रारा आम आदमी पक्षांतल्यान राजिनामो दिलो. दिल्ली पत्रकार परिशदेत राघव चड्डान सांगले, हांवें म्हज्या रगत आनी घामान वाडयल्लो आनी म्हज्या तरणाट्यापणाची 15 वर्सां समर्पीत केल्ली आप आतां आपल्या तत्वांपासून, मूल्यांपासून आनी मुळाव्या नितीपासून पयस करता. हो पक्ष आता देशाच्या बऱ्या खातीर न्हय तर वैयक्तीक फायद्या खातीर वावुरता. फाटल्या कांय वर्सां सावन म्हाका दिसलें की हांव चुकीच्या पक्षांतलो योग्य मनीस म्हूण. देखून आयज हांव आप पक्षापासून वेगळो जावन जनतेच्या आनीक लागीं वतलो. तशेंच पक्षात गंभीर फूट पडिल्ल्याचो दावो करीत राज्यसभेतले 7 खासदार भाजपात प्रवेश करतले, अशी माहिती तांणी दिली. पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे. चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो. और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है. हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे. और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो
ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था। मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ले 10वेच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 26 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो। ही परीक्षा 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगती जाल्ली। राज्यभरातल्या वट्ट 32 परीक्षा केंद्राचेर ही परीक्षा घेतिल्ली। वट्ट 20,659 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले, तातूंत 10,819 चले जाल्यार 9,840 चलयांचो आस्पाव आसा। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान कुडचडे वाठारांतल्या थळाव्यांनी एकठांय येवन युट्यूबर गौतम खट्टरा आड सांगे पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। खट्टराक बेगोबेग अटक करपाची मागणी करीत पोणे गोंयच्या चर्ची मुखार भौशीक माफी मागची अशी मागणी लोकांनी केल्या। तशेंच तांकां गोंयांत येवपाक बंदी घालची अशी मागणी केल्या। भाव आसा, आमी गांवां रावता म्हणून गांवा म्हणटात, पूण असले जे परके लोक हाडून हे डिसायडमेंट क्रिटिसायज करतात आनी तुमी लोक कितें आयकतात? 40 मिनिस्टर आसा आनी एक मिनिस्टर एक जर येवन 40 मिनिस्टरां हालयता जाल्यार तुमी कॅपेबल जाल्यार तो कॅपेबल? आतां आमी पळय त्या कितलो भाव गादीन करता, तो तोंड दिला आनी मायेन खाता। आमी सरकारान पुजो करता, तो तोंड व्हरून दिल्यार ते खाता। नातें आमचें तशें आसा, तें नातें पडपाक आज आमगे क्रिस्तांवांचें उलयलें, फाल्यां हांव एसटी समाजाचो, एसटी म्हळ्यार उलयलें जाल्यार कितें बिरसा मुंडा आनी फिरसा मुंडा आनी गिरसा मुंडा केलें जाल्यार मागीर कशें? हें कशें? म्हणजे तुमी पयलीं जाती फोडपाचें काम करता, पयलो मुद्दो तो हेका फोडपाचें काम, हें फोडप ना। आमी गांवचे एकवट आसा, गांवचे भितर खाव, खंयचोय राव, झाडां मार राव, बंगल्यार राव, तो आमचो भाव। इस क्रिटिसायज तें करूं जायना, ह्या देवाचें तें करपाक। परशुराम खंडो पोरसूर आले बाण मांडाले, बाणासुरा शब्द घे आनी साखळ करे उतर घे, गोंयकार तो गोंयकार। आनी खंयच्यान काबार करप म्हणून म्हाका कांयच कळना। सामको सेन्सिटीव आनी इतलो राग येता हो चितलो जाल्यार तेणी जी उतरां उलयली आमगेलो साफ्राज साहेबाक, तें आयकलें जाल्यार रक्त शिंटा। फक्त थोडो आमगे कायदो आसा इंडिये म्हणून तेका उगी रावता आमी। पयलीं कायद्याचें आज म्हणल्यार सरकारान कित्याक त्या ऑर्गनायझराक ऑर्गनायज करूं, अरेस्ट करूं ना, तो एक व्हडलो क्वेश्चन पडटा। कित्याक आमच्या कायद्या भितर एक वायकेरियस लायबिलिटी म्हणून कॉन्सेप्ट आसा। सो अंडर दॅट वायकेरियस लायबिलिटी फर्स्ट गव्हर्मेंटान त्या ऑर्गनायझराचेर केस करून ताका रजिस्टर करपाक जाय आशिल्लो, पूण गव्हर्मेंटान तें करूं ना। आनी आमचे 3 जाण नालायक, थंय मंत्री एकलो आनी 2 जाण नालायक हे MLA स्टेजीर बसून ते नाटक पळयताले। त्या मंत्र्याक आनी त्या MLA एक क्वेश्चन विचारपाक सोदता, बाबा हो जर तेणें जर आमच्या चीफ मिनिस्टराक ना जाल्यार तांकां ना तांच्या बापायक समज जर टेररिस्ट म्हणिल्लो जाल्यार ते थंय बसून रावताले ना? कोण रावना आशिल्ले। समज चीफ मिनिस्टराक जर ताणें कोण तो खट्टरान जर हे म्हणिल्लो, कट्टर काय गट्टर कोण तो, तेणें जर समज जर ताका जर चीफ मिनिस्टराक जर टेररिस्ट म्हणिल्लो जाल्यार ते थंय बसता आसले ना? ते थंय ताका धांवणयता आशिल्ले। जाल्यार आमची सेंट फ्रांसिस झेवियरा जेन्ना तेणें टेररिस्ट म्हणलो, टेररिस्टाच्या काही वायट उतर मागीर दिली, हे नालायक मिनिस्टर थंय रावन कितें करताले? हो एक व्हडलो क्वेश्चन आमकां। आज लोकांनी आमच्या वांगडा मंडळ अध्यक्ष, आमचे सिनियर कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे आशिष भाऊ आणि आमचे सगळे मंडळाचे आणि आमचे लोक, एक जो खट्टर कसलो खट्टर आमकां खबर ना, तेजे स्टेटमेंट केलो निषेध करपाक आनी पुलीस कंप्लेंट फायल करपाक आमी सगळे जमा जाल्ले आसा। ऑनरेबल CMन जेन्ना इन्सिडंट जालो तेणें प्रॉमिस केल्लें की रोखडो एक्शन जावन ताका अरेस्ट करतलो। अनफॉर्च्युनेटली आतां ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले, सो तेज्या भावाक हाडलो पूण ताका हाडूना। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता की ताका अरेस्ट करून जी शिक्षा आसा, म्हणजे एज पर लॉ कितें शिक्षा आसा ताका जावपाक जाय। तेजे खातीर आमी PI जो नेल्सन हांगा आसा ताका आमी रेफरन्स दिला, तेणें सांगलां की फुडें ते व्हरतले। एक लक्षात दवरपाक जाय की आज आमचे मदें सगळे कुडचड्यार आनी गोंयांत मुस्लीम, क्रिस्तांव, हिंदू भाव एकठांय रावता।
एकमेकांचे सण मनयता आनी हे करता तेन्ना एकूच विशय की कोणो भायलो येवन आमचे भितर दुस्पळ करपाचें ना, आमची फुटाफुटी करपाचें ना, आमी ते कशें टॉलरेट करचें ना. गोंयचें राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागलां. पेडणे मतदारसंघाचेर दावो करत वास्कोचे घडणुकेचेर आदले मंत्री मनोहर आजगांवकारान आक्रमक भुमिका घेतल्या. पेडणे सिटाचेर आपूण दावो करतलो अशें स्पश्ट केलां. तेच बरोबर वास्कोचे घडणुकेक लागून भायल्यांनी गोंयची शांतताय इबाडची न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. बाबू आजगांवकारान वास्कोचे घडणुकेचेर खर नाराजगी उक्तायल्या. कांय भायले लोक गोंयची शांतताय खंडीत करपाचो यत्न करतात हें आमी सोंसचे ना अशी शिटकावणी ताणें दिली. हांव थंय आशिल्लो जाल्यार काडून भायर उडोवपाचो अशेंय ताणें आपलें मत मांडलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या प्रकरणात योग्य कारवाय करतले अशी आस्त ताणें उक्तायल्या. पळयात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. पार्टीचे अवलंबून ते एक सांगता हे जे जें जालां ते मनाक खूब लागता. आमचे गोंय म्हणटे एकजुटाचें गोंय, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक एकजूट. तेका इंडियाची जे हिंदुस्थानाचो एकय मनीस आमकां सेपरेट करूं शकना. जे नीज गोंयकार आहा ते आनी असलें सांगून आमकां सेपरेट करूं शकना. कळ्ळें तुका. आनी आमचे देवाचे आमचे धर्माचे कोणी असो उलयलो जाल्यार आमी एक जातले गोंयकार, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक. हे याद धरात. अख्खे हिंदुस्थानाक हांव मेसेज दिता की आमचे गोंयांत येदो व्हडलो आयलो आनी ते आमकां सेपरेट करपाक पळयत. धर्माच्या नांवान आनी हेच्या नांवान आमी जावूं शकना. आमची परंपरा आमचे जे आयुश्य गेला ते आमचे एकवटान. आतां हे भायले लोक येवन आनी कोण येवन हांव भायल्या लोकांक सुद्दां हांव आव्हान करता, तुमी आयल्यात गोंयान आमची नॅचरल ब्युटी पळोवपाक, आमचे गोंय पळोवपाक, आमचे कल्चर आमची संस्कृती सांबाळून व्हावात. बाबू आणि थंय बिगडीत आमी ओगी रावचे ना. मिनिस्टर आसलो, MLA आसले. बाबू तुम्ही स्टेटमेंट करीतच आसले कोण भायली येता ते आमी गड घेवन बसपा ना. आमच्या हर एक रक्तान नीज गोंयकार आमी. गोंयकाराचो रक्त आमच्या गोंयकाराक टायम दिला 5 म्हणल्यार जर मोविना चेक करना जाल्यार लोक ते सीएमा कडेन सीएमान डिसिजन घेवचे. आनी सीएम म्हणटा आमचो बहुजन समाजाचो नेता. तो जे कितें घेतलो डिसिजन ते योग्यच घेतलो गोंय सांबाळपाचें. तेजी डिसिजन. तुम्ही डेप्युटी सीएम आसले. हांव BJP पार्टी ना. ताणें ताका सांगपा जाय कशे रितीन तो सांगतो तो तेजे निर्णय. अरे बाबा हांव तुका सांगलें न्ही, हांव थंय आसलो जाल्यार ते काडून भायर उडयतालो. हे कोणाक दिता हांव. चुकला हें हांव एग्रीड जाता न्ही. तेणे आनी सीएमान सुद्दां सांगलें न्ही ताका थंयच विचारपा जाल्लें म्हणून ते उलयलें म्हणतो. आनी कितें जाय इतलें व्हडलें ताणें उलयलो. सीएमान मीच तो गोंयचे बद्दल कितें तरी बरें चिंतता. मजगती मनोहर आजगांवकारान पेडणे मतदारसंघात काम करपाक सुरवात केल्या अशें सांगून येवपी वेंचणुके खातीर आपलो दावो स्पश्ट केला. हांव भाजप कार्यकर्तो म्हूण पक्षा खातीर काम करता आनी योग्य वेळार पेडणेची सुवात हांव दावो करतलो अशेंय ताणें सांगलें. वेंचणुकेक अजून वेळ उरलो तरी आजगांवकाराच्या विधानाक लागून पेडणे मतदारसंघातल्या राजकीय वावराक चालना मेळपाची शक्यताय आसा. पेडण्यान हांव आसात न्ही रे फाटल्या इलेक्शनाक. पण खंयच्या हेजेर आसतलो तूं तें अजून डिसायड करूं ना. पण हांव BJPचो सद्या BJP भितर आहा. BJPचें काम चालू आहा म्हाजें. पण जाल्यार बाबू म्हूण आसा. तें हांव इतले बेगीन लास्ट डिसिजन. तुम्ही म्हाका पार्टी सांगला आपूण पेडणे बी रावता म्हणून. पार्टीची मेसेज तुमचे वयल्यान वयता मरे रावता म्हणून. तुम्ही पर्सनली सांगला ना. पर्सनल वेळ आहा न्ही अजून. तेंच्यांनी अजून डिसायड करूं ना. दामन कितें उतर दिला. दामन कितें ना अजून कॅन्डिडेट घालपाचें तेंच्यांनी ठरून ना. तें लास्ट आमी सांगता. तुमकां सांगला वचान काम करात म्हणून पार्टीचे. पळय ते सगळ्यांक सांगतात. तशें आमचें काम चालू आहा. सगळ्यांक सांगतात करीत आहा. पण ह्या फावटी दामू कितें नवे चेहरे घालतलो अशें म्हणटा. पार्टीची कशी कितें आहा तें हांव काय तुमच्या मध्ये आणि आल्लेकरांमध्ये ना तशें कांय ना. पार्टी फक्त तुमचे मिटयले. मिटले ते मिटले म्हणल्यार चड कन्फ्युजन जावपा जायना. कॉम्प्रोमाइज जाले तुमगेले. पण पार्टी प्रेसिडेंटान केले काय तुमचे भितर भेटले. ना प्रेसिडेंट हो सांगतात न्ही, एडवायस दितात न्ही. म्हणजे पुडी बी पण आमचे कितें आहा तें आमी सांगतलेच न्ही. पुडी बी मेळटा ते बंद जाले पेडण्यात. तें खबर म्हाका. तूं हे केलें न्ही तेन्ना. हा तूं सांगताले पुडी पुडियो कसले ते अजून डिक्लेअर करूं ना. बाबू
गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. पारंपारीक वैजकी पद्दतींक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान वेगळो आयुष विभाग स्थापन केला. ह्या खात्या वरवीं आयुष हॉस्पिटलां, निरोगीपण केंद्रां, योग आनी आयुर्वेदाचो प्रसार, शिक्षण आनी संशोधन हाचे वांगडाच प्रोत्साहन दितले. तशेंच सरकार निरोगीपण पर्यटनाक चालना दिवपाक इत्सूक आसा अशें अधिसुचोवणेंत म्हणलां. 61.84 लाख रुपयांच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात सायबर पोलिसांनी आजरा महाराष्ट्राच्या दयानंद देवळकाराक अटक केलो. दुबावितान आपूण स्वता मुंबय क्रायम ब्रांचीचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून व्हॉट्सएपा वरवीं पिडीते कडेन संपर्क साधलो. मनी लॉन्ड्रिंगाच्या खोट्या आरोपा खाला पिडीतेक डिजिटल अरेस्टात सापडला अशें सांगून बनावट कागदपत्रां आनी धमक्यांच्या माध्यमांतल्यान पिडीते कडल्यान लाखांनी पयशे घेतले. उपरांत ही रक्कम वेगवेगळ्या इश्टांच्या खात्यात ट्रान्स्फर केल्ल्याचे चौकशेत उक्ताडार आयले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Festivals here, flavors infinite, let's raise a cheer. Unstoppable beats, feel the vibe. Go magic that comes alive. From sunset hues to starlit skies, this is where the good time rides. Go is calling, don't be late. Come together, let's celebrate. तुझ्या भक्तगणांक दिगे राखण, दिगे सगळ्यांक शक्ती, हीच आमची मागणी. गोयच्या आदिमाये देवी श्री लयराई चरणी तुझ्या सेवा आमची. समेस्त गोंयकारांक लयराई देवीच्या जात्रेची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी शेटी इस्टेट्स, जंय तुमच्या सपनांतल्या परफेक्ट घराचो प्रवास सुरू जाता. तुमच्या फॅमिली खातीर सुरक्षीत, सोयीस्कर आनी उमेदीन भरिल्लें घर आता फक्त एक सपन न्हय तर वास्तवान उबें जावप शक्य आसा. प्रायम सुवातीचेर तुमकां मेळटले तुमच्या परवडपी दरात पयलें घर आसूं वा एक बरी गुंतवणूक. शेट्ये इस्टेट्स तुमच्या प्रत्येक निर्णयात तुमच्या सांगाता. आजच सुरू करा तुमच्या नव्या जिणेचो प्रवास. शेट्ये इस्टेट्स तुमचो विश्वासू साथीदार. नामो 4थो माळो, ब्लॉक ए, शेट्ये प्रायड, बँक ऑफ बरोडाचे वयर, सोनारपेठ, दिवचले, गोंय. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.